कितें जाला कित्याक वत्ता हे बाई हे कित्याक वत्ता पत्रे फुटल्यार तुमकां हे हाडूंक मेळटा गाडी ती सारकी करिना तुमी न्हू रे पूण आतां लोकांचेर पडटा पत्र खंय फुटला ताका हे पत्रे फुटल्या म्हण हे वत्ता हय मरे पत्रे फुटला म्हणून वत्ता ते न्हू हे वताना आतां हे दिसना तुका वत्ता ते दिसता रे हे पळय रे हे आतां तूं ट्रॅव्हल करतना गाडी स्पीड आसता लोकांचेर वताना तुजेर वतले आतां म्हाका सांग ही गाडी कोणाची विल्ला पंचायत तुमकां पयशे दिनात ते गाडी रिपेर करपाक न्हू मागीर पंचायत रिपेर करता आतां तेणी पंचायतीन तुका हीच व्हर म्हटलें वत्ता थंय आतां लिकेज जाता म्हणून आमी आतां सांगता ताका हें करपाक न्हू रे लिकेज जाता म्हणजे हे लिकेज लोकांचेर वत्ता ते लोकांचेर वचपाक तुका अलावड वता म्हणून हे आतां इतली गाडयेचें कंडिशन तुमकां पयलीं कळोंक ना वत्ता म्हणून गाडयेचें कंडिशन पळय रे बॉक्सान भितर बॉक्सांच्या भितर वयले पोतयो न्हू रे पूण हे लोकांचेर वचप सारकें आतां हें करता न्हू आमी न्हू हे लोकांचेर वचप गार्बेजी सारकी ही सारकी न्हू मागीर आतां हे ही गाडी रिपेर करपाक तुमकां कळना ही डब्बा ऊपर का निकल रहे हो डब्बे हे पळय हे गाडी गाडयेचे नंबर प्लेट बा काय दिसना हे पळय गाडयेचे आसतात पळय आनी हे सगळें वतात वयता हे आतां साळगांवच्या लोकांक हे भोगपाक हे ना कोण पळयना पंचायत ना कोण कितें चल्लां तें पळयना अशे बारीक बारीक कुडके घालून रिपेर करता तेणें आतां स्पॉन्ज खंयचो हाडलो आनी रिपेर करता ते टेम्पररी रिपेर करून एके ट्रिपी खातीर फुडें मागीर परत वतले लोकांचेर तांकां जर विचारलें जाल्यार ते म्हणटा पंचायतीची गाडी आमकां कांय खबर ना ते पंचायत म्हणटा रिपेर करिना पळय हे कितें अवस्था करून सोडल्या ती आमची पर्रीकारान सांगलेलें आमकां की गाडयो सारक्यो पॅक येतल्यो म्हणून हे भुरग्याचेर वतला हे पाडसून तेणी गाडी आडयल्या ती सारके हायड्रोलीक पॅक दारवाजे येतले म्हणून सांगलेले आनी एक थेंब पडचो ना म्हणून पण आतां पळयत जाल्यार हे सगळे वतात सगळेच येयल्ले आसा तेवसाय व्हिडियो घातलो हो दुसरो व्हिडियो पळया कितें तरी नजर मारा कोण आले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर